फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार वादग्रस्त थारिल्ले गोंय एडव्हर्टिजमेंट विधेयकाचो नव्यान तयार केल्लो अहवाल सिलेक्ट कमिटीन विधानसभे मुखार सादर केला. आता ह्या अहवालाचेर आदारून नव्यान कायद्याचो मसुदो तयार जातलो. येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार ताका कायदेशीर स्वरूप येतले. सिलेक्ट कमिटीच्या वांगडी आमदार मंत्र्यांनी सोमारा जाल्ले बसके उपरांत ही म्हायती दिली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना वेळार भौशीक जायराती संबंधी तयार केल्ल्या कायद्याच्या मसुद्याक विरोधकांनी हरकत घेतिल्ली. उपरांत तो मसुदो सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडिल्लो. सिलेक्ट कमिटीन आता नव्या मसुद्याचेर चर्चा करून त्या संबंधीचो अहवाल विधानसभेक सादर केला. ह्या अहवालाचेर परतून एक फावट चर्चा जातली आनी उपरांत मसुद्याक कायदेशीर स्वरूप मेळटलें. सोमारा जाल्ले सिलेक्ट कमिटीच्या बसके उपरांत कमिटीचे वांगडी मंत्री रोहन खंवटे, आमदार निलेश काब्राल आनी काँग्रेसीचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान ह्या विशींची विस्तृत म्हायती दिली. चोडणा फेरी धक्क्याचेर लायिल्ली फेरी सोमारा सकाळ फुडें बुडली. फेरी कशी बुडली तें कळपाक मार्ग ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फेरी बोटीन 3 मोटरसायकली आशिल्ल्यो खंय. फेरी बोट बुडली तेन्ना भितर कोण नाशिल्लो, ताका लागून मनीसहाणी जावंक ना. घडणुके उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान चोडणा फेरी बोट बुडिल्ल्या सुवातेचेर वचून पळोवणी केली. न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान चोडणा फेरी बोट बुडिल्ल्या सुवातेचेर वचून पळोवणी केली. ह्या वेळार थंय हजर आशिल्ल्या फेरी बोटीच्या कर्मचाऱ्यां कडेन चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांच्या निश्काळजीपणाक लागून वा बोटींतल्या तांत्रीक इबाडाक लागून फेरी बोट बुडली हाची चवकशी करतले अशें ह्या वेळार मंत्री फळदेसायान सांगलें. कोंकणी खातीर फाटल्या 50 वर्सांत जें काम जालें ना तें फाटल्या 6 वर्सांत आपणें करून दाखयलें. कोंकणी खातीर आपले परस बरें काम कोणी केल्लें आसात जाल्यार ते दाखोवन दिवचें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आव्हान केलां. फाटल्या 50 वर्सांच्या काळांत कोंकणी खातीर जें काम जालें ना तें फाटल्या 6 वर्सांत आपणें करून दाखयलां. आपले परस बरें काम कोणी केल्लें आसात जाल्यार ते ताणें आपल्याक सांगचें. कोंकणी साहित्यीक धरून सगळ्याच कोंकणी मोग्यांक मुख्यमंत्र्याचें हें आव्हान. तशेंच गोंयांत कोंकणीचेर टिका करपी कोण आसा काय म्हणून मुख्यमंत्री विचारता. भाशावाद करूं नाकात, कोंकणी शिकपी बरोवपी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दियात अशें केलें जाल्यारूच ही भास आनीक मुखार सरतली अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. दिवचले शणै गोंयबाब जयंती कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. बांदकाम वेवसायिकाक धमकी दिवन खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार आणि सागर पाटीला वांगडा सनीश घाटवाळ ह्या तिगांकूय अटक केले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. अविनाश शिंदे ह्या वेवसायिकान तांच्या आड पुलिशेंत कागाळ केली. ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी तिगां आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. दुबावीत पेडणे वाठारांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच पर्वरे पुलिसांनी पेडण्या पुलिसांच्या मजतीन तांकां अटक केली अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आदिवासी खातीरचे निधीचो वापर आदिवासींच्या कल्याणा खातीर जायना. भाजप सरकार निधीचो गैरवापर करता म्हणून आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो आरोप. सरकार आदिवासींचे कल्याण करपाचें सोडून तांचो पयसो हेर कडेन मोडीत आसा म्हणून पालेकर उलयलो. सरकार आदिवासीं खातीरचो निधी हेर कडेन मोडटा. आदिवासींच्या कल्याणा खातीर निधीचो वापर जायना म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो हो आरोप आसा. आदिवासींक तांच्या हक्काचे 3000 कोटी मंजूर जाल्यात, मात हे पयशे सरकार हेर कडेन मोडीत आसा असो मुद्दो पालेकरान काडलो.
सध्या गोंयांत पावसाचो आपालिपा चालूच आसा. पावस मदींच वेग धरीत आसा तेन्ना कांय कडेन झाडां पडप, रस्त्यार उदक साचप अश्यो घडणुक्यो घडत आसा. कुर्टी फोंडा हांगासर हे चिचेचें झाड पडिल्ल्यान 2 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. 3 गाडयांचें हांगासर बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. 2 गाडयांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. सध्या जोरदार पावस मदीं मदीं येत आसा. मदींच आपालिपाचो खेळ पावसाचो चालू आसतना जेन्ना पावस नेट धरता तेन्ना गोंयांत विजेचे खांबे पडप, झाडां पडप ह्या सारक्यो घडणुक्यो घडत आसा गोंयांत. ह्याच फाटभुंयेर कुर्टी फोंडा हांगासर हे चिचेचें झाड पडून 3 गाडयांचे बरेंच लुकसाण जालें, जातूंत 2 गाडयांचे बरेच डॅमेज जाल्ल्याचें कळटा. नारी, युवा, किसान, शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या केंद्र सरकाराच्या 4 म्हत्वाच्या स्तंभाचो ध्येय मुखार दवरून गोंय सरकार वावुरता. अशी शाश्वत उदरगती खातीरूय तितल्याच ताकदीन सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. शाश्वत उदरगतीच्या माळाचेरूय गोंय 7व्या स्थानावयल्यान 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावला तेन्ना गोंयाक नंबर 1 करपाचो आमचो ध्येय आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. विकसीत गोंय ह्या फाटभुंयेर आयोजीत संवादात्मक कार्यशाळेच्या कार्यक्रमा वेळार तो उलयतालो. सभापती रमेश तवडकर हाणें महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खण राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरांतल्या घरा भेट दिली. ह्या वेळार तवडकरा वांगडा नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर, सायमन रिबेलो, लक्ष्मण पागी, गंदेस मडगांवकर, जैवविविधताय वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनय तुपकी आणि हेर उपस्थित आशिल्ले. सभापती रमेश तवडकर हाणें महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खण राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरांतल्या घरा ही भेट दिली. ह्या बसकेत राज्य अंतर्गत सहकार्य मजबूत करपाचेर भर दिलेलो आसा. हातूंत ग्रामीण प्रशासन, शैक्षणिक उदरगत, सहकार आणि शाश्वत खण उद्देग ह्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाल्ल्याचें कळटा. सावर्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या गुड्डेमळ ह्या वाठारांत बेकायदेशीर नव्या खडी क्रशराक लागून थळाव्या लोकांक जायत्यो समस्या उप्रासल्या. हाका लागून सोमारा सावर्डेच्या काँग्रेस समितीन सरपंच चिन्मयी नायक हांकां घेराव घातलो. कायदेशीररित्या जर हो क्रशर वापरलो जाल्यार आमचो विरोध ना, मात ह्या क्रशराचो जर बेकायदेशीर वापर केलो जाल्यार आमी हो क्रशर बंद उडयतले अशी शिटकावणी सावर्डेच्या काँग्रेस समितीच्या सदस्यांनी दिलेली आसा. क्रशर बेकायदेशीर आसा काय ना हाची आपूण पळोवणी करतली अशें सरपंच चिन्मयी नायक हांचें म्हणणें आसा. आपल्याक पक्ष लागना, आपूण सगळ्यांच्यो समस्या सोडयतली अशें सरपंचाचें उतर आसा. दिवचल पुलिशेन घोळी वखदां तस्करी प्रकरणांत 2 अटक केल्या. तांचे कडल्यान सगळो मालूय जप्त केला. रोहित परवार आणि संदेश कानोळकर अशी ह्या 2 दुबावितांची नांवां आसात. हे दोगूय मूळ नानोडेचे. गांजा तस्करी प्रकरणा विशींची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन सांपळो रचून ह्या दोगांकूय रंगेहात अटक केले. फुडलो तपास चालू आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. मडगांव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बशी नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. वरांची वरां प्रवाशांक तिकेट कावंटराच्या भायर उबे रावचें पडटलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे सावन मडगांव येवपी बशी येवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशी मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर आडखळून उरले. देखून संबंदीत खात्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केली. मडगांव ते पणजे वचपी शटल कदंबा बशी नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. कितलोसोच वेळ प्रवाशांक तिकेट कावंटराच्या भायरूच उबे रावचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे सावन मडगांव येवपी बस येवंक नाशिल्ल्या कारणान प्रवाशी मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर कितलोसोच वेळ आडखून उरले. देखून संबंदीत खात्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी प्रवाशांनी केलेली आसा. म्हापशा मार्केटात बसपी 40 भाजयेकारांक मार्केटांतल्यान उठयल्ल्यान ह्या भाजी विक्रेत्यांनी म्हापशा पालिकेच्या नगराध्यक्षाची भेट घेतली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यान आमकां बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयला, ताच्या आड कारवाय करची, अशी मार्केटांत बसून विक्री करपाक दिवची अशी मागणी ह्या भाजयेकारांनी केल्या. आयतारा तांच्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यां आड म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आमकां बुरशी उतरां दिवन पालिकेच्या कर्मचाऱ्यान आमकां उठयले अशें ह्या भाजयेकारांचें म्हणणें आसा. म्हापशाच्या नगराध्यक्षाची तांच्यांनी भेट घेतली. आमकां मार्केटांत बसपाक दिवचें आनी विक्री करपाक दिवची अशी मागणी ह्या भाजयेकारांनी नगराध्यक्षा कडेन केलेली आसा. गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कुडतरकर नगर फोंडेच्या एका इमारतीच्या 5व्या फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. कुडतरकर नगरी ह्या फोंड्याच्या एका इमारतीच्या 5व्या फ्लॅटाक हो उजो लागलो शॉर्ट सर्किट जावन. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सुमार 10 ते 12 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. देवानंद नायक भंडारी समाजात फूट घालपाचें काम करता संजीव नायकान असो आरोप केला. उपेंद्र गांवकारान सभा घेवपाच्यो बंद करच्यो म्हणून होच मनीस न्यायालयांत गेल्लो. उपेंद्रान सभा घेवपाच्यो कित्याक बंद करच्यो? भंडारी समाज कितें तुज्या बापायचो फात काय कितें अशें संजू तो विचारता. उपेंद्र गांवकार गटान भंडारी समाजाची बार्देस तालुका समिती वेंचून काडली. ह्या वेळार संजीव उलयतालो.
देवानंद नायक भंडारी समाजात फूट घालपाचें काम करता संजीव नायकान असो आरोप केलेलो आसा. उपेंद्र गांवकारान सभा घेवपाच्यो बंद करच्यो म्हणून होच मनीस न्यायालयांत गेल्लो. उपेंद्रान सभा घेवपाच्यो कित्याक बंद करच्यो, भंडारी समाज कितें तुमचे स्वताचे काय कितें अशें संजू विचारता. गोंयांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाला. फोंड्या कुर्टी वाठारांतल्या एका गॅरेजी लागसर आशिल्ले एक व्हडले चिंचेचें झाड कोसळून पडलें आनी तातूंत 3 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना, मात कारींचेय व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. उजो पालोविदान घडणूक थळाचेर वचून कारीचेर पडिल्लें झाड कातरून सायडीक काडलें. इराण आणि इराक झुजा उपरांत आतां जगांतल्या 30% कच्च्या तेलाची आनी वाहतूक जावपी सामुद्रधुनी बंद करपाक इराणाच्या संसदेन न्यायालयांत परवानगी दिलेली आसा. आनी तशें जालें जाल्यार देशांतल्यो पेट्रोलाच्यो किंमती वाडपाक वेळ लागचो ना. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरीन सांगलें की पेट्रोलाची किंमती सांगप खूब कठीण आसा. बऱ्याच काळापासून पेट्रोलाची किंमत 65 ते 70 मेरेन आशिल्ली, उपरांत ती 70 ते 75 मेरेन जाल्ली. आज ती 100चेर पावल्या. फाल्यां जेन्ना बाजार उगडटले तेन्ना होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद जावपाक लागून परिणाम जावं येता. जागतीक बाजारपेठांत फावो ते पेट्रोल उपलब्ध आसा. जागतीक बाजारपेठेंत अधिकाधिक पेट्रोल येत आसा आनी खासा करून पश्चिम भागांतल्यान हें जाता. पारंपारीक पुरवठादारांक लेगीत पुरवठो राखपाक रुची आसतली, कारण तांकांय महसूल गरजेचो आसा. इराणात झुजाची स्थिती आशिल्ल्या कारणात ऑपरेशन सिंधू ह्या मोहिमे वरवीं भारताच्या 285 भारतीय लोकांक सुखरूप भारतांत हाडपाक भारत सरकाराक येस आयिल्लें आसा. ऑपरेशन सिंधू ह्या मोहिमे वरवीं इराणांतल्या 285 भारतीयांक परतून भारतांत हाडले. ताका लागून ह्या इराणांत रावपी भारतीय लोकांनी आमी अशी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली अशें म्हटलें आनी तांच्या दोळ्यांतल्यान अश्रू व्हांवपाक लागले. बीजेपीचे खासदार मनोज तिवारी हाणें इराणांत शिरकल्ल्या लोकांक भारत सरकार द्वारा सुरक्षीत परते हाडिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय केलेली आसा. तांच्यांनी म्हटलें की भारत हो शांतीचो प्रचार करपी देश आसा आनी आमचें कर्तव्य आसा की संकश्टांत शिरकल्ल्या लोकांक परते हाडप ही आमची जबाबदारी आसा. ताका लागून भारत सरकारान जे पावल उबरलें आनी ऑपरेशन सिंधू ह्या वरवीं इराण हांगासर शिरकल्ल्या भारतीयांक भारत सरकारान परत हाडले भारतांत. त्या खातीर भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी हाणें मोदी सरकाराचे उपकार आटयले. प्रखर राष्ट्रवादी विचारक भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची पुण्यतिथीक सगळी कडेन बलिदान दीस म्हणून मनयतात. ह्या निमतान केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान दिल्लींतल्या भाजप मुख्यालयांत भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथीचेर श्रद्धांजली दिली. तशेंच ह्या वेळार तांच्या योगदानाची याद सुद्दां केली.
भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पुण्यतिथीच्या फाटभुंयेर लखनौ हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान हेर भाजप फुडाऱ्यांसयत भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी खातीर श्रद्धांजली अर्पण केली. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लेगीत हजर आशिल्ले, तशेंच हेर भाजपाचे फुडारी लेगीत हजर आशिल्ले. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान लेगीत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां श्रद्धांजली दिली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्लीचे मंत्री प्रवेश वर्मा आणि हेर भाजप फुडाऱ्यांनी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींक तांच्या पुण्यतिथी खातीर श्रद्धांजली दिली. त्याचबरोबर तांच्या जयंती निमतान दिल्लीत वृक्षारोपण लेगीत तांच्यांनी केलेलें आसा. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजप प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्लीचे मंत्री प्रवेश वर्मा आणि हेर भाजप फुडाऱ्यांनी लेगीत भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींक तांच्या पुण्यतिथी खातीर श्रद्धांजली दिली. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि प्रखर राष्ट्रपती डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या पुण्यतिथीचेर दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान तांची याद करीत श्रद्धांजली अर्पण केली. तांच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां याद करतना देशा खातीर दिल्ल्या बलिदानाची लेगीत याद करून दिली. ह्या वेळार दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाशण करते वेळार खूब भावूक जाल्ली दिश्टी पडली. जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ जिल्ह्यातल्या श्रीनगर हांगाच्या आंतरराष्ट्रीय ॲथलीट पॉवर लिफ्टर हरपाल सिंग जसरोटियाची यात्रा तांच्यांनी आयोजीत केल्ली. ही यात्रा करून तरणाट्यांक एक खासा मार्गदर्शन तांच्यांनी करपाचें येवजिल्लें आनी एक महत्वपूर्ण अशें तांच्यांनी पावल उबारलें ही यात्रा करून, जेणे करून तरणाट्यांक फिटनेस आनी बॉडी बिल्डिंगांत प्रशिक्षीत करप हे तांचो मोटो आशिल्लो, कारण की तरणाटे वर्ग आनी समाज स्वास्थ जावपाक हातूंतल्यान मजत जातली अशें तांच्यांनी येवजिल्लें. आनी भारताचे तरणाटे घटमूट जाल्या उपरांतूच तांची भलायकी बरी उरतली ह्या उद्देशान तांच्यांनी एक यात्रा घडोवन हाडली. जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ जिल्ह्यातल्या एका ॲथलीटान राजस्थानात वातावरणात बदल जावपाक लागिल्लो आसा. जयपूर समेत कांय वाठारांनी मुसळधार पावसान राजस्थानात हाजेरी लायली. मुसळधार पावसाक लागून राजस्थानातल्या कांय वाठारांनी तापमानात उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळा. त्याचबरोबर वातावरण प्रसन्न आनी मनमोहक जालें, मात कांय रस्त्यांचेर उदक साचिल्लें आमकां दिसून आयलें. ताका लागून लोकांचें जनजीवन कांय प्रमाणांत विस्कळीत जालें. मात्र राजस्थानांत वाडिल्ले तापमानात खूब उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. ताका लागून लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळी. देशभरातल्या कांय राज्यांनी पावस आनी पुराक लागून
हाहाकार माचिल्लो आसा. गुजरातांतल्या कांय भागांनी सध्या जोरदार पावस चालू आसा. ताका लागून कांय शारांनी हालत सामकी बिगाडिल्ली आसा. गुजरातच्या ह्या डांग हांगासर लेगीत जोरदार पावसाक लागून थंयचे घसघशे धबधबे सध्या जोरान व्हांवपाक लागले आसा. हो गुजराताचो गिरिधोध घसघसो जो सध्या मुसळधार पावसाक लागून ताणें एक तुफान रौद्र रूप घेतिल्लें आसा आनी तो तुफान व्हांवपाक लागिल्लो आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून